ह्याची अपडेट दिता आसतना बार्देश भितर आनी म्हापसा सिटी हेचे भितर जर अपडेट दिता आसतना जर कोविडाचे जर हे पळयलें जाल्यार जे वॅक्सिनेशन जे चालू आसा 45 एंड अबाव जे वॅक्सिनेशन चालू आहा थंयसर प्रत्येक सेंटरांचेर अर्बन हेल्थ सेंटर आसत किंवा जी प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसात थंयसर लोक वॅक्सिनेशन घेवपाक लागून गर्दी जाल्ली आसा। त्याच बरोबर सरकारान विलेज पंचायत लेवलूय बीन वॅक्सिनेशन सेंटरां सुरू केल्ली आहा। एक पंचायतींनी एक दीस अशें चालू आसा, थंयसरूय लोक वॅक्सिनेशन घेवपाक लोकांचे बरो प्रतिसाद आसा। त्याच बरोबर लोकांचे म्हणजे 18 वर्सां वयले जे भुरगे आसात ते फाटल्याच्यान गेले 2-3 दिसांचे तेंचे वॅक्सिनेशन हे चालू आसले ते परतून सुरू जावचे अशें खूब भुरगे पासून विचारतात की आमचे परतून केन्ना स्टार्ट जातले काय सरकारान आमचे कित्याक हो जे पॉझिटिव्हिटी रेट जरी आसतना कमी जाल्ली आसली तरी आसतना लोकां मदीं भंय आसा। 2 लाटी जाली आतां तिसरी लाट येतली त्या हितून तसो भंय जो लोकां मदीं आहा त्या हितून वॅक्सिनेशन घेवपाक लागून बरो प्रतिसाद मेळिल्लो दिसता। दुसरें आतां जेन्ना आयज परतून सरकारान डिक्लेअर केला की आनीक 7 दीस जे कर्फ्यू वाडयला त्या हितून जर पळयलें जाल्यार तर कर्फ्यूचो जर ज्यो कितें हे आसा ते पाळटा आसतना चडशे लोक आपूण भियेन म्हणून पाळटात पूण जर म्हापसा सिटी जर पळयली आनी बाकीचे जर बार्देश तालुक्याचे हेर गांव विलेजी जर पळयले जाल्यार विलेजींनी हेका खूब प्रतिसाद दिल्लो दिसता। कित्याक चडशे लोक सकाळचे सकाळी 12 जावं 1 मेरेन लोक आपले कोणूय कितें आहा ते एसेन्शियल गरजेच्यो वस्तू घेतात पूण त्याच्या उपरांत विलेजींनी अशे कोण भोंवल्ले दिसना। सगळीं दुकानां जावं सगळे वेवहार जे आसतात ते विलेजींचे ते बंद आसतात। आनी जर म्हापशा जर पळयलें जाल्यार सकाळीं जर जालें तरी सामान घेवपाक लागून जर कितें भाजी आसत किंवा बाकीचे जे वस्तू ज्यो आसा पळय ते घेवपाक लागून जर सकाळीं जर गर्दी केली जाल्यार पूण सांजचे बी त्या उपरांत एका उपरांत सगळीं दुकानां बी बंद केल्ली वतात पूण पुलिसूय आपल्या परी येवन सगळे एका उपरांत सगळ्यांक बंद करता सांगता। पूण त्या उपरांत जी रहदारी हे वचप ज्यो गाडयो येतात लोक भोंवत असतात हे खंय तरी बंद जावंक जाय। आनी तेचे जर कोण विना बेश्टे कामागरजे वचून जे भोंवतात ते जर बंद जाले जाल्यार खूब पॉझिटिव्ह रेट खूब कमी म्हणजे बरें फास्ट जातले। ही आसली आयची म्हापशाच्यान रिपोर्ट।